आप तुका कशी दिसली गाडी चलोवन? इतले हांगाच्यान येवन बरें दिसता. हांगाच्यान पणजे मेरेन व्हरता तुका. या फाटसून बस. मोटरसायकल मॉडिफिकेशन एडिक्शन इज फार बेटर देन ड्रग्स, अल्कोहोल, स्मोक. गायज पळय हांगासर मानस. जय श्रीराम. कसलो केला पळय वालोर. सारखे हनुमानाच्या देवळा फुडल्यानूच केला. अदी पळय म्हाका. हय अदे बरं मो मार्को गँग फायनली. Cheers my bro. वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशें आसात भावनो? देवा कडेन मागता तुमी सगळी बरी आसल्या पुरो म्हणून. आनी आयज हांव एरोक्स घेवन चल्लो म्हापसा. सो कालचो ब्लॉग तुमी पळयला आसतलो न्हू. आमचो गोंयचो एक भुरगो साहिल धुरी सफरींग फ्रॉम कॅन्सर. तेका न्हू गायज मॅक्झिमम प्रमाणात सपोर्ट करा. तुमचे कडल्यान बारीक सारीक कितें कॉन्ट्रिब्यूट करा. कोणाचो तरी भुरगो बाबडो न्हू चुरचुरे. ओके यंग एज तेजी. आमी जाता तितले सेफ करपाक ट्राय मारया. बाकीचे सगळे देवाचेर आसा आनी डॉक्टरांचेर आसा. ओके आनी आतां हांव चल्लो म्हापसा. म्हाज्या मोबायलाक कितें तरी प्रॉब्लम येयल्लेले आसा. फाटले पॅनल आहा पळय ते चेंज करपाक वयता. सो म्हाका आतां सर्वीस सेंटरार वयचो पडटलो ह्या सॅमसंगाच्या. म्हापसा येवप न्हू जाल्यार एकूच प्रॉब्लम मेन म्हणटा ते हांगा ट्राफीक, रोड काबार आनी दुसरें म्हणटा पळय ते पार्किंग मेळपाक मुश्कील. ट्राफीक आनी पार्किंग समस्या बहुत है भाई. नाल्यार काय बरो आमचो म्हापसा. इट्स ऑल गॉन बिकॉज ऑफ घाटी मामास. कालचे न्यूजार पळयलेले हांवें. बस स्टँडार बसून सूर मारतात घाटी मामा. ओके आनी आमी आमचे घाम कश्ट करून डिनर टेबलाचेर एक बियर घेवन बसली जाल्यार लोक बोआ मारतात. पण घाटी खुले आम मारतात सारके आनी जमनीर पडटात. तांकां कोण काय म्हणिना. तांकां म्हणपाक कोणाक कापास ना. तशेंच आसता ते. आनी पळयात आयज मंडे आनी कितले ट्राफीक रे बाबा म्हाज्या. गाडयेक मेळोंक जाय पार्किंग. नाल्यार कितें करतात जाणाय सायडीक गाडी आहा न्हू झऱ्या लायतात आनी चल्ले मागीर. सो गायज जे कामाक येयल्लो ते कामूच जावंक ना. हांवें जे ऑर्डर मारलेले ते सामान येवंकूच ना खंय. आतां चल्लो भायर काडया गाडी. सो गायज हांव न्हू हांगासर रावलो कित्याक की म्हाका जाय आसलो ज्यूस. डिहायड्रेट जाल्लो हांव सारको डिहायड्रेट. सो पळोवंक शकता तुमी ट्राफीक पळयात. ते वाटेन पळय दिसता जाल्यार पळयात कितले ट्राफीक आहा ते हेवी सारके. अवी म्हाका नुस्त्याक व्हर. खूब दीस पेज न्हू आनी खूब दीस जाले नुस्तें खावंक ना. म्हाका चिकन बी खान खान वाज येयलो. वर रे चल रे. काबार जाले आसतली. या चल चल रे अवे. चिकन खान खान वाज येयलो. गरमेचे चिकन खायनात खंय. चल. वाव काय बरी फुलां दिसता रे अवी न्हू. हय आतां यूके खूब फुलां लागतली न्हू अवी. एलिस्टेंट सांगतालो येदे मोठे मोठे गुलाब जाता खंयचा अवी. हांगा आमच्या गोंयांत न्हू सॉलिड गरमी आहा. चड गरमी आसा चड. 46, 47 सेल्सियस म्हणजे चिंतात तुमी. आनी गायज आतां आमी वयता नुस्तें हाडपाक. बेतीन मातशें रावणाक तशी भायर सरल्या आमी.
नवीन आनीक व्हरपाचो आहा बेळगांव बी जाल्यार सांग हांव आतांच रेडी आसा खंय बरें न्हंयचेर बी व्हरपाचो जाल्यार सांग. सो गाईज तुम्ही पळोवं शकता पप्पाची परी चलयता यामाहा एरोक्स पुरो 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 फाटल्यान गाडी येता पळय. ओय दादू आप तुका कशी दिसली गाडी चलोवन? इतले हांगाच्यान येवन बरें दिसता हांगाच्यान पणजे मेरेन व्हरता तुका यो फाटसून बस. नाका नाका पणजे इतले म्हाका त्रास नाका इतले. बाबा हांव बरें रायडर तुज्या भाशेन काय कितें स्लो चलयता. आमी स्लो चलयता म्हणून सेफ न्हू हांव. यो बस फास्ट कित्याक चलोवंक जाय को चलोवंक जाय डायरेक्ट खंयच्या चेडवाक इम्प्रेस करूंक जाय. हांव तुका आसमान की सैर करा केला त्यो आनी उबे हांगासर स्क्रॅप एकठांय करून न्हिदलेलो आसा सुशेगाद सारको बापायचो फात कसो. ओके आनी मागीर ते अशे बसतात हांगा सगळ्याक कचरो करतात आनी सुशेगाद रावतात सारके. कितें म्हणूंक सोदता तूं सारकें न्हू? चल या मग आतां टर्न मार गाडी आहे सारा. आया बुजा कशी मग चलयता तू. चल या आता नुस्त्याक चल 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 चल. बेसिकली नो मस्तीखोर गोवन्स हो चॅनल हांवें केल्लो अंकिताच्या बर्थडे दिसा लास्ट इयर. ओके हांव एक रायडर. आय एम अ बायक रायडर. म्हाका बायक रेसिंग बायक मॉडिफिकेशन दीस इज वॉट माय DNA इज यू नो. बाकीचे हितून म्हाजें इनवॉल्वमेंट खूब कमी क्रिकेट फुटबॉल आनी कितें हांव नाच यू नो. माय DNA म्हाजे हितून म्हाज्या रक्तानूच रेसिंग आसा बायक्स आसा मॉडिफिकेशन्स आसा ऑल दीस थिंग्स. बट एक सर्टन एज येयली न्हू तुमकां खरें सांगता आय लव रायडींग माय मोटरसायकल व्हेरी फास्ट. बट वेन इट कम्स टू रियलिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी येता. एक दीस जेन्ना तुमच्या लायफान रिस्पॉन्सिबिलिटी येता यू हॅव टू टेक गूड केअर ऑफ युअर सेल्फ अँड द रायडर सिटींग बिहायंड यू इवन दो युअर फॅमिली. तू गाडी घेवन भायर सरतलो तुजी फॅमिली सदींच टेन्शनान आसता. अरे हो आपणाचो चेडो खूब गाडी रफ चलयता खूब गाडी फास्ट चलयता. आं कितें जालें कितें ना जालें अशें आवय बापायक सदींच टेन्शन आसता भयणीक टेन्शन आसता बायले भुरग्यांक टेन्शन आसता. ओके सो एक सर्टन एज येयली न्हू तुमकां रियलायज जाता की रेसिंग इज नॉट पार्ट ऑफ लायफ. रायडींग अ मोटरसायकल फास्ट इज नॉट पार्ट ऑफ लायफ. ओके हांवें न्हू एवरीथिंग हांवें म्हाज्या लायफान सगळें कमी केलें. ओके रेसिंग रायडींग मोटरसायकल फास्ट बट मॉडिफिकेशन इज ऑलवेज माय कितें म्हणटा तें सेकंड प्रायोरिटी आफ्टर माय पेरंट्स. आय बिलीव कितें म्हणटा पळय ते मोटरसायकल मॉडिफिकेशन एडिक्शन इज फार बेटर देन ड्रग्स अल्कोहॉल स्मोक. ओके addiction of motorcycle is very good rather than doing shit sitting with somebody here and there having smokes drinks. This is not part of life. Okay जे यूथ माझे हे व्हिडिओज पळयता आयज जे रायडर कम्युनिटीचे माझे व्हिडिओज पळयता आय नो थोड्यांक लायक जायना की यू नो येदी व्हडली बायक घेतल्या स्लो चलोवपाक घेतलाय तुवें तशें आसता तें. बट ज्या मनशाचेर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसा न्हू त्या मनशाकूच खबर सिच्युएशन कशें आसता पळय तें यू नो. आय एम द हॅपियस्ट पर्सन हॅविंग एवरीथींग विथ मी यू नो. माय पेरंट्स अंकिता अ गुड फ्रेंड्स जस्ट लायक एलिस्टर आनी तुमी सगळीं जाणां जे म्हाजे यूट्यूब व्हिडिओज पळयता आय एम फिलींग रियली ब्लेस्ड. ओके थँक्यू सो मच गायज फॉर बीइंग पार्ट ऑफ मस्तीखोर गोवन्स आनी हेज्या फुडें तुमकां बरे व्हिडिओज येत रावतले. आतां सद्या हांव वयता नुस्तें हाडपाक. कितले दीस जाले नुस्तें खावंक ना. आमी दाळ रोस असलेच खायत आसली इतले दीस. गायज पळय हांगासर मानस हांगासर हरशीं न्हू कालवा बिलवा गावता पण आयज हांगासर कोणूच ना. ओ ते पळय फुडें बोटी आसा पळयात. तूं व्हरपाचो आय मरे म्हाका.
फिश मार्केट बेतीन पळयात नुस्तें पळयात हे बांगडे नाका कितें घेवया कडी करपाक कितें घेवया हा सगळ्यात फावटी वेल्ली बरी तिसऱ्यो करया खंय बारी बरें आहा मगो पळय कितें येते घेवया बरें येते घे बरें हाफ किलो कर 100चे कर येते बरें आहा मगो थँक यू यो पासपाक कितें घेवया अदी पळय म्हाका हय कितली पळय कांगा आसा हांगासर सारके वेऱ्या बेतीन म्हणटा पळय थंयसर हय दी तो एक पोतीन घातलो चल जालें काम म्हाजें हांगासर पळयात केदो व्हडलो राम केला तो आनी वांगडा तेजे आहा हनुमान जय श्रीराम कसलो केला पळय वालोर सारके हनुमानाच्या देवळा फुडल्यानूच केला पळय रियलिस्टीक दिसता पळय पळोवपाकूय बाबडो पळय चड बरो केला राम चड म्हणजे चड हिसपा भायर बरो केला येवकार माझ्या गोंयकार भावानो आनी भयणानो आयज आमच्या मुखार न्हू एक कठीण परिस्थिती येयल्ली आसा एक यंग तरणाटो आमचो गोंयचो डॉक्टर साहिल दुरी एका ब्लड कॅन्सर जाल्लो आसा आनी त्याच्या ट्रिटमेंटाक डॉक्टरांनी खूपच पयशे सांगलेले आसा 43 lakhs इज द अमाउंट वीच ही नीड्स आनी तेजे कलिग्स तेजे फॅन्स तेजे कोणूय वांगडा जे डॉक्टरी करताले तेंच्यांनी सगळ्यांनी न्हू कॉन्ट्रिब्यूट करून पासून तो अमाउंट रेडी जायना ओके सो हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता आमच्या ईच अँड एवरीबडी म्हणजे आमचे जे कितले यूथ आसा आमचे जे गोंयकार भाव भयण आसा जे भायर UK लंडन खंयसरूय आसा प्लीज जाता तितले मॅक्सिमम प्रमाणात साहिल दुरीचो अकाउंट नंबर घालता हांगासर तेजे जाता ते प्रमाणान तेका हेल्प करची 10 रुपया 500 रुपया 1000 2000 तुमकां जाता तितले हेल्प करची तेका आनी ही मॅसेज हांव आमचो हेल्थ मिनिस्टर राणेकूय दिवंक सोदता की सर तुमी जर म्हाजी व्हिडिओज पळयता जाल्यार प्लीज रिक्वेस्ट करता जशें तुमी सनिका नायकाक हेल्प केल्लेली तशेंच साहिल दुरी हो डॉक्टर जावन आसा एक टायमार तो लोकांची मदत करतालो लोकांची ट्रिटमेंट करतालो आयज तेकाच खंय तरी गरज आसा सो ईच अँड एवरीबडी तुमी गोंयकार आमचे भाव भयण फुडें सरा एकवट जाया आनी हेका हेल्प करा सो गायज आमी नुस्तें घेतलेलें आसा आनी आयज अंकितान घेतल्या तिसऱ्यांची कडी करतले खंय आनी बांगडे घेतल्या बांगडे खंय बरे मसमशीत फ्राय करतले खंय आनी उजो मेन म्हणटा पळय गरमेंत न्हू कितेंच पोटान वचना दिस इज द रायट टायम टू गो UK लंडन थंय तरी मातशें बरें आहा खंय वेदर पण आमकां बाबा सुटेबल ना ते UK लंडन ते केन्नाच पावस पडटा केन्नाच थंड जाता केन्नाच स्नो जाता कांय खबर ना ते सांगू तुमकां लोणचें 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 घरान केल्लेलें आसा अंकितान लोणचें आनी हांव तेंच घेवन बसला बेश्टोच घेवन बसला लोणचें एके वाटेन TV पळयता एके वाटेन लोणचें खाता म्हाका लोणचें बाबा खूब लायक एलिस्टर ब्रो तूं व्हिडिओ पळयताय मरे आनी जोड जाल्यार तुमी रुची काडा भावानो पण जेन्ना तुमी गोंयान येतले तुमकां जाय तें करून दिता ओके सो गायज फायनली केलेली आसा अंकितान तिसऱ्यांची कडी रायस हांगासर पळयात तुमी बांगडो आनी अर्दो बांगडो तेणी किचनान चाचरून दवरलेलो आहा उंदीर कसो आनी हेतून आसा घरगुती लोणचें आवय 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 रूच येयली रे बाबा हॅलो गायज माझे मोटो ब्लॉगिंग व्हिडिओज तुमकां आवडटा की ना ते कॉमेंट करून सांगा म्हाका नाल्यार हांव मोटो ब्लॉगिंग व्हिडिओज घालपाचे बंद करता तुमकां जाय ते हांव घालतलो
व्हिडिओज माझे मोटो ब्लॉगिंग बरे असता जाल्यार एवरीडे लिटल अमाउंट ऑफ मोटो ब्लॉगिंग घालतलो, नॉट टू मच. ओके, सो बाय चान्स आमी तर खंय बायक घेवन गेली जाल्यार आमी घातली आनी शूट केली आनी घातली तशें. ओके, सो एवरीडे तुमकां मोटो ब्लॉगिंग जाय की नाका कॉमेंट करून सांगा. आनी हेज्या बद्दल कोणाक व्हिडिओ जाय, प्रॉपर मॉडिफिकेशन व्हिडिओ जे अजून तरी हांवें खंयच घालूंक ना, सो जाय जाल्यार कॉमेंट करून सांगा. आनी एक साहिल धुरी हो जो डॉक्टर आसा, कॅन्सर जाल्लो पेशंट आसा, तेका म्हाज्या खूब सारे भावांनी आनी भयणांनी हेल्प केल्लेली आसा. थँक्यू सो मच मना पासून. ओके, तशीच आनी एक फॅमिली आसा तेंगेरूय तशेंच कॅन्सराचे इश्यूज आसा, सो हांव ते हायलायट करतलो व्हेरी सून इन माय अपकमींग व्हिडिओज. ओके, आनी आमी चिंतला की आउट ऑफ गोवा परत एकदा बायक रायडाक वयतली म्हणून, बट दीस टायम समवेअर आउट बेळगांव बीन न्हू. हांव चिंतता आमी हांवें आनी अंकितान चिंतला कोकण वयपाक. ओके, सो कोकणान कितें आहा तें तुमकां दाखोवपाक व्हेरी सून आमी एक्सायटेड जाल्लेली आसा. ओके, सो पळयात तुमी आमचो चॅनल आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टील दॅन टाटा, गुड नायट, बाय बाय.